प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 9 वोड 14 ते 17 पर्यंत. Mathew chapter 9 verses 14 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जोआचे शीस जेजू सोडशी आयले आनी ताणी विचारले, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशें? आनी जेजू सांगले, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जाय, पूण न्हवऱ्याक ताचो सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या वस्त्राक कोणूच आवडोंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो वस्त्रा थावन ओडोन भायर सोंपता आनी फाळो ओदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या चामड्या पोतयांनी भरिना. भरलो जाल्यार चामड्या पोतयो फुट्टात, सोरो व्हांवून वेता आनी चामड्या पोतयांचो इबाड जाता. ना, नवो सोरो नव्या चामड्या पोतयांनी भरतात आनी दोनी सांबाळून उरतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू आमकां उपासा विशीं शिकवण दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, कितले फाटी आमकां इग्रोज मातयेन आमकां ही सुजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी कितले फाटी उपास करता. आमी समज उपास केलो जाल्यार देव आमकां आमचेर एकदम खुशाल जातलो, तो आमकां बेसांनी भरतलो, तो आमकां बरें करतलो, आमकां सगळें बरें मेळटलें आमच्या जिवितांत, कित्याक आमी उपास केला म्हणून. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया. जेजू कितें शिकोवंक सोदता? जुवाचे शीस येतात जेजू कडेन आनी ताका विचारतात, तुजे शीस आनी 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 तूं उपास करिना. आमी उपास करता, फारिजेव उपास करतात, हें कितें? आनी भाव भयणीनो, जेजून म्हणलें जाल्यार, बाबा उपास आमी करिना, आतां आमी उपास करिना, पूण उपास करतले उपरांत. हें म्हणिना. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जेन्ना न्हवरो एका काजराच्या जोम्यार आसा तेन्ना लोक उपास करता काय? कोण उपास करिना. काजराच्या दिसा सगळीं जेवतात, खातात, डान्स करतात, एकदम खुशालकायेन आसात. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांच्या सोवें आसलो. आतां तांचो वेळ पावलो खुशाल रावपाक, उदास रावपाक न्हय. म्हणजे तांकां उपास करून आनी एके भशेन व्हडलीं तोंडां करून हो टायम नासलो तांकां. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां कितें सांगता? जेन्ना न्हवरो आसा, तो न्हवरो म्हणटा इग्रोज मातयेचो, जेन्ना न्हवरो आसा, शीस कित्याक उपास करतले? उपास करपाची गरज ना. आयजूय भाव भयणीनो, जेजू आमच्या बरोबर आसा जाल्यार आमकां उपास कित्याक करपाची गरज? जेजून आमकां सोडलां, सांगलां, हांव केन्नाच तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां एक सोरो केन्नाच सोडचो ना. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो? आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, आमकां खूब आडको आमच्या जिवितांत येता, खूब त्रास येता. आनी त्या वेळार आमची चोत्राय जेजूची सोडून आमी आमच्या त्रासान बुडटा, आमी आमच्या कोश्टांनी बुडटा. आनी आतां देव ना हो दिसता, हो आमकां अशें दिसता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना आमी उपास करता, आमी उपास करिना देवा कडसून कितें हाडपाक, आमी उपास करता आमच्या मनाची नडसणी करपाक, कित्याक जेजू आमचे बरोबर आहा. तो आमकां सांगूंक सोदता, तो केन्नाच सोडचो ना. आनी उपासा वरवीं आमचे मनाचे ट्रेनिंग जाता, आमच्या मनाची नडसणी जाता. कित्याक जेन्ना आमची चोत्र आमच्या पोटाचेर वेता, आमच्या ताणेचेर वेता, आतां आमी फकत आमचे सगळे आमची चोत्राय आमच्या त्रासांचेर, आमच्या सगळ्या आमी जे आमच्या जिवितांत घडटा ताचेर वेता. पूण जेन्ना आमी उपास करता, आमच्या मनाचे ट्रेनिंग करता, आमचे मन जेजूच्या उतराचेर दवरपाक, जेजूच्या जें सांगलां आमकां ताचे पवित्र पुस्तकांत ताचेर दवरपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उपास करता, आमी उपास करिना देवा कडसून बेसांव मेळोवपाक, पूण आमी उपास करता आमचें मन ट्रेनिंग करपाक, आमच्या मनाची नडसणी करपाक, आमकां आदार दिवपाक.
की आमी आमची चोत्राय आतां फकत आमच्या त्रासांचेर आमच्या कोश्टांचेर हाणें मोडलें ताणें मोडलें ताचेर न्हय पूण जेजूचेर दवरपाक आमचें ट्रेनिंग जाता आनी देखून आमी आयज उपास करता म्हणजे जेजू कितें म्हणटा आतां आमचे कडेन देवाचें उतर हा जाल्यार रिगून हा जाल्यार तो जावन आसा दाखवेल आमी जावन आसा फांटे जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता कितें घडटा भाव भयणीनो आतां आमी तें उतर आहा म्हणून आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आमचो भावार्थ गोट आसा पूण ज्या वेळार आमचो भावार्थ कमी जाता म्हणजे आमची चोत्राय आमच्या त्रासांचेर आमच्या कोश्टांचेर वेता आतां उपास केल्या उपरांत मागणें केल्या उपरांत आमी आमची चोत्राय त्या त्रासांचेर सोडून आतां जेजूचेर दवरता आनी देखून आयज जेजू म्हणटा आमकां तो म्हणटा उपास करतात जाल्यार उपास फकत करात तुमच्या मनाची नोडसणी करपाक तुमच्या मनाची ट्रेनिंग करपाक उपास करिनाका की तुमकां देवा कडसून कितें बेसां मेवतलें ही चूक आमी आदात्ता ही चूक आमकां ही सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आयज आमी कितल्यो वस्तू करता आमी सुमार 1 वजार नोमान मोरये म्हणटा इतली नोमेनां करता इतले आमी उपास करता आमी सजमता हें सगळें केल्या उपरांत देव आमचेर एकदम खुशाल जातलो आनी आतां बेसां दितलो चूक आमची आमी फकत आमकां सगळें आतां ह्या वेळार नव्या करारान मेळता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता ताचे उतरा प्रमाणे चलता आनी आमच्या मनाची नोडसणी करपाक आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरपाक आमी जेन्ना उपास करता मागणी करता तेन्ना आमची चोत्राय आमच्या कोश्टाचेर पयस जावन जेजूच्या उतराचेर येता आनी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावता आयज भाव भयणीनो ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार आयज तान आमी ह्या आमची चोत्राय फकत जेजूच्या उतराचेर दवरया जे आमी करता फकत भावार्थान करुया आनी भावार्था वरवीं सगळें जे जेजून घडलें आमकां करता जेन्ना ताणें सांगलें सगळें सोंपारलें तें आमी घडोवंक आमच्या जिवितान तें आमकां फावो जावपाक आयज तान भावार्थान जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवड येता